म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, लांब ओथमीक तयारी केल्या उपरांत व्हडे भोगतीन आनी काळजाचे उर्बेन बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे 18वे दाखोवणेन आमी वांटो घेतलो. ह्या 40 आनी 5 दिसांनी साबार जाणांनी हांगा येवन पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचो संदेश स्विकारून आमचो भावार्थ आमी खोलायलो. कुमसराचो संस्कार घेवन जायत्यांनी आमी आमचें जिवीत नव सोरायलें. पिराजिताच्या आनी मागण्याच्या मोनान बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांक नोमान करून तांचो उमाव घेवन ताणें परगोटलेल्या शुभ वर्तमानाची खुशालकाय आमी ह्या दिसांनी दाखोवण्याच्या दिसांनी अणभवली. भावां भयणीनो, आयज आमी जेजूची आप परगोटणेची दोबाशीक परब समोरमता आनी हे दोबाशीक दाखोवणेची बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणेची संपादनी करता. आनी आयचे दोबाशीक समोरमणेचो विशय हो जावन आसा, शुभ वर्तमानांचो संतोश परगोटुया, बोरवाश्याची यात्रेकारां जावया. We are messengers of the joy of the gospel. We are pilgrims of hope. हेंच आमी एक एकल्यान जेजूच्या पाटलावदारांनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान करूंक आयचीं वाचपां आमकां आमंत्रण करतात आनी शिडकायतात. आयच्या पयल्या वाचपान इसाइयास प्रवादी अशें म्हणटा, उठ, पोरसोळीत जा, उदेलो सुर्या, जोरी प्रितुमेर आजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला, तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा परजोळटा. Arise, shine out, for your light has come. The glory of the Lord is rising on you. दुसऱ्या वाचपान एफेसकारांक बरोवन बागयोंत पावलू, ओ सुर्या, जो आमचेर परजोळला, तो कोण तो स्कुटावून सांगता. बागयोंत पावलो अशें म्हणटा, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां आनी ह्या देण्यांची, ह्या गुटाची ओळख तुमकां पावोवचें मुणयारपण म्हजे आदीन केलां. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शुभ वर्तमाना उदेशी आमकां हें दायज मेळ्ळां. ताचे कुडीचे आमी सांदे जाल्याव तेच बासावणेन आमकां वांटो आसा. जेजू हो परसोळीत सुर्या आनी ताच्या उजवाडान आमकां पवित्र स्नाना उदेशी सगल्यांक वांटो मेळ्ळा. इन क्रायस्ट जीसस, थ्रू द गॉस्पल, वी शेअर द सेम इनहेरिटन्स. We have become parts of his body. We partake in the same promise. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान उदेंतीच्या विद्वानांची आमी खबर आयकल्या. ह्या शुभ वर्तमानांचेर, ह्या शुभ वर्तमानांच्या भागाचेर आमी बारीक नियाळ केल्यार जेजू सोबें आमच्यान 3 वागणुको धरूं येता म्हूण थावें जाता. We can have 3 attitudes in relation to Jesus. पयली वागणूक हेरोद पातशायाची वागणूक. नव्या पातशायाची खबर आयकना फुडें हेरोद उचांबोळ जाता, रागान भरता, तो जेजूक नाकारता. ओ जेजू, नवोच जल्मलोलो पातशाय आपलें जिवीत आलोयतलो, आपल्या शिवासणार बसतलो, आपली पदविया सोडून दिवची पडटली अशें हेरोदीक दिसता. Herod displays an attitude of anger, hostility towards Jesus. आमच्याय जिवितान हें घडूं येता. आमी आमकांच विचारल्यार बरें, म्हजी वागणूक
आमची वागणूक जेजू सवें कसली काय. हांव जेजूचो पाटलावदार कसो जियोंक वावुरलो जाल्यार म्हज्या जिवितांतलें जायतें सोडून दिवचें पडटलें. म्हाका मानता त्यो पातकाच्यो संयो सोडून दिवच्यो पडटल्यो. म्हजें सवें आसलेलें पातकाचें, फोटिंगपणाचें, ब्रोस्ताराचें गुलामपण सोडून दितलो म्हूण हांवूय जेजूक नाकारतां काय. दुसरी वागणूक मुखेल याज्ञिकांची आनी धर्मशास्त्र्यांची वागणूक. ते शिकलेले मनीस आसलेले. तांकां जेजूच्या जल्माची खबर बेस बरी आसलेली, पूण तांकां बिलकूल ताचें पडूंक ना. ते आपल्या धर्मांचे आनी देव मंदिराचे रितींनी बुडलेले आसले, गोल जाल्ले. They showed an attitude of complete indifference because they were engrossed in their rites, in their religious worship, in their books. हें बी घोडेक आमच्या जिवितान घडूं येता. आमी घोडेक जेजूचे पाटलावदार संवसारी राटींनी बुडूंक शकता आनी संवसारी राटीन बुडून आमी जेजूक मानना तसल्यो वाटो धरून आमकांय जेजूचें पडूंक ना अशें घोडेक आमची दिसा दिसपट्टी चाल जावंक शकता. आनी तिसरी वागणूक उदेंतीच्या विद्वानांची वागणूक. ते नोकेत्रा फाटल्यान सोदीत वेतात, विवेक करतात. दे सर्च, दे डिसर्न. सगल्या आडकोळींक, सगल्या आव्हानांक फुडो करतात. आनी जेजूक सोदून काडल्या उपरांत, ताचो अणभव केल्या उपरांत ते ताका नमस्कार करतात. आपल्या जिविताचें समर्पण ताका करतात. दे सरेंडर their life to Jesus. The wise men of the East, the Magi, show an attitude of surrender and adoring worship. Hence, Bhagwan Francis Xavieran आपलें जिवीत केलें. आनी हेंच आमी करूंक आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी जेजूक सोदून काडूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आडगोळी आव्हानां पर्यान मेळ्ळीं जाल्यार आमी ताच्या एकचारान जियोंक, ताच्या अणभवान वाडूंक आनी आमच्या आख्या जिविताचें समर्पण तांकां करूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आमकां स्फूर्ती दिता, आमकां उलो मारता. उदेंतीच्या विद्वानांनी जेजूक 3 दानां भेटयलीं. दे ऑफर्ड 3 गिफ्ट्स टू जीसस. भांगार, दूंप आनी गोंड्रोस. गोल्ड, frankincense and myrrh. हीं 3 दानां जेजूच्या जिविताच्यो आनी मुणयारपणांच्यो 3 बाजू खुणायतात. The 3 gifts depict the 3 aspects of the life and ministry of Jesus. एतेग विद्वान जेजूक भांगार भेटयतात आनी भांगार दिवन जेजू पातशाय म्हूण मानून घेतात. भांगार जेजूचें पातशायपण, ताचें रायपण खुणायता. पूण जेजू कसलो पातशाय गाय? जेन्ना पिलातान ताका विचारलेलें तूं खरेंच राजा, जेजून ताका सांगलेलें होय हांव राजा, पूण तूं चिंताय तसलो राजा न्हय, हांव स्वताक गोवाय दिवंक आयला. जेजू स्वताचो राजा, जेजू सेवे चाकरेचो राजा. ताणें अशें म्हणलेलें हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयला. आनी आपल्या जिविताच्या शेवटाक ल्हानविकायेन आपल्या एक सेवक, एक गुलाम कसो आपल्या शिसांचे पांय धुवन आमच्या पातशायान जेजून आमकां सेवे चाकरेची वाट दाखयल्या. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नाना उदेशी, बावतिजमा उदेशी आमकां जेजूच्या रायपणान, ताच्या रायपणान वांटो मेळ्ळा. आनी देखून आमची ताच्या पाटलावदारांची जबाबदारी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान स्वता प्रमाणे जियोंक, फोटिंगपण पयस सावूंक, भ्रश्टाचाराक पाट करूंक जेजू भाशेन आमच्या गोऱ्याब्यांनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या समाजान आमी सेवे चाकरेची वाट धरूंक. विद्वानांनी दुसरें दान दिलें तें दूंप जावन आसा. आनी दूंप दिवन जेजू याज्ञीक म्हूण तांणी दाखयलें.
धूप जेजूचें यादनीकपण खुणायता. पवित्र स्नाना उदेशी तुमकां आनी म्हाका जेजूच्या यादनीकपणान वांटो मेळ्ळा आनी ताच्या यादनीकपणाचे बागेली कशी आमची एक एकल्याची जबाबदारी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान एकचार बांदूंक. यादनिकांचें काम आनी यादनिकी पोरजेचें काम एकचाराचे बांदपी जावंक, समुदायाचे संबंद गोट करूंक, बोगसण्यांची आतयारां कशीं जियोंक. जेजूच्या सामान्य यादनीकपणाचे वांगडी कशे आमची जबाबदारी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान, आमच्या गोऱ्याब्यांनी, आमच्या सेजा समारा, आमच्या समाजान आमी एकचाराचे बांदपी जावंक, रागाचो उजो पालोवंक, दुस्मानकायेची ओंटी मोडूंक आनी हे भाशेन आमचे मदें एकचार, भावपण, समजिकाय फुलोवंक आमची क्रिस्तांवांची जेजूच्या पाटलावदारांची जबाबदारी. आनी तिसरे सुवातेर विद्वान जेजूक गोंड रोस भेटयतात. दे ऑफर मर टू हिम. आनी ताका गोंड रोस भेटोवन तो ह्या संवसारान आमचे खातीर मोरूंक आयला म्हूण ते खुणायतात. Jesus was born in this world in order to die for us, to obtain life and save us. आनी गोंड रोस जेजूचें मरण ताचे कोश्ट खुणायता. जेजून कोस सोंसून खुर्सार मरून आमची सोडवण केली आनी तो आमकां एक एकल्या आमकां आपल्या पाटलावदारांक म्हणटा, तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय, तुजो खुरीस उबार, म्हजे फाटल्यान ये. हेंच बागेवंत फ्रांसीस शावेरान केलें. जेजूच्या शुभ वर्तमानांचो संतोश परगोडटना ताका जायत्यो आडकोळी मेळ्ळ्यो, जायत्या आव्हानांक फुडो केलो, जायतीं तुफानां मोडां ताच्या जिवितान उप्रासलीन ताणें विस्वाशीपणी अवघडायां मदें, कोश्टां मदें, आव्हानांक फुडो करून जेजूचो पाटलाव ताणें केलो. हेंच आमचें काम. आमच्या काळजांनी बागेवंत फ्रांसीस शावेराची व्हडली भोक्ती आसा आनी तशें जाल्यार ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन ताणें केलें तशें जेजूचो पाटलाव स्वताच्या आनी सेवेच्या रस्त्यार आमी करूंक. जेजूच्या यादनीकपणांचे बागेली म्हूण ओळखून आमी एकचाराचे संदानाचे मुणयारी जावंक आनी जेजू भाशेन कोश्टां मदें पुरयान ताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करून आमी शुभ वर्तमानांचो संतोश परगोटूंक आनी बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं जियोंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां आनी आख्खे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक आमी खोतखोत्यान मागुया.